सर्वात एक आम्ही गीत घेऊया A15 पेज नंबर 7. A15 पेज नंबर 7. Mucha cati, mucha mudlo, guardia devan, vivo lolo, vivo soltaya ni tamcho. No man ni muyara, boy ma, guardia devan. No man ni muyara, boy ma, guardia devan. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो तुमकां आनी आयज माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयताराक आयज बऱ्या गोवळ्याचो आयतार गूड शेपर्ड संडे आयची ही मिसाची भेट आमी केरीत भाशेन सगळ्या आमच्या इंतेसांवा पासत भेटोवया. आयज जल्माचो दीस मनयतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. आयज जल्माचो दीस मनयतात लियोना फेर्नांडीस, तशेंच क्रूज फेर्नांडीस. आलिरो वालीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात तशेंच जे कोण बरीं नात तांची काळजी घेतात तांकांय बरी भलायकी आनी सगळीं देणी फावो कर म्हूण ह्याचे भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक गीत आसा, जिवीत एक उमाणे, जिवीत सांग रोचलां कोणे, जिवीत देवाचें एक फुकट देणें. औरंबाक मनशाक जिविताचें फुकट देणें दितना देवान ताचे भितर आपलो स्वास घातलो. मनशा पातका वरवीं हें कुरपेचें देवीक जिवीत इबाडलें तेन्ना ताका तें परत मेळूंक दिवंक काल बोट्टोच देवान आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. हेच आयचो विशय आमकां दाखोळ कोत्ता. जेजू म्हणटा, हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी तें सुबापणान मेळचे खातीर. ह्या संवसारांत आयलां. दोन मिसाचे भेटेन तशेंच पवित्र सोबेन दिल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं आमकां हें जिवीत सोंपेपणी मेळटा. हें जिवीत आपणावंक आनी जिवंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमकां कृपा मागुया. जेजून हाडलोलें जिवीत मनशांक वांटूंक आमकां खेरीत भाशेन याज्ञिकांची गरज. हे याज्ञीक आमच्या सिमिनारींनी आनी गवळीक विद्या मंदिरांतल्यान आकारून येतात. आयज दोन प्रांतीक आकारणीच्या घराक भेटयलोलो आयतार आमी पाळटाना ह्या घरांनी चलतल्या बऱ्या वावरा पासत आकारणी घेतोल्यां खातीर आनी थंय योगदान दितोल्यां पासत मागुया. तेच बरोबर ह्या वावराक आर्तुकाय आद्वार दिवंक आमकां उदार काळीज मोन आयच्या दिसा जोडून घेवया. जेजू बरो गवळी.
आनी हो बरो गवळी आतांच सुरवातीच्या उतरान आमी आयकलां तशें आमकां सुबापणी जिवीत दिवंक आयला. हें सुबापणी जिवीत जें बरो गवळी आमकां दिता तें घेवपाक आडकोड म्हणल्यार आमचें पातक, आमच्यो वायट चाली, आमचे लायफस्टायल्स, जाल्यार हें सगळें जें जिविताचेर आड वेता तें जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान आपणायलां. देखून देवाचें बोगसणें मागुया आनी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच सांग वर बरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Tacia ista sosari, Sorvespora deva sorgicharaya, Supodvedar deva papa, Ami tuka namaskar kortao, Ami tuka dinvastao tuja dolgoi boba paso, Ami tuka wakatao, Ami tuka namaskar kortao. Moi madeva kuzorgi, moi madeva kuzorgi, moi madeva kuzorgi, moi madeva kuzorgi. Sumia Jesu Krista, Baba Jaya Sputa, Sumia Deva, Devaचे शिरी, तू संसाराचे पाप काढाय, आमची काकूत कोत, तू बापाच्या उदरात बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. Moi madeva kuzorgi, moi madeva kuzorgi, moi madeva kuzorgi, moi madeva kuzorgi. Itakku itaknya sanati, Deva pace moi me Jesu Krista, et los tu covid, et los tu Israel, et los tu pormestro. Amen, amen. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकाच हिणान सर्व शेळयांक तारण मेळचें म्हूण बरो गुंवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेळयांक तो आपापल्या नांवान वळखता, तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्या चोरवाक तांकां पावयता. तर ह्या आमच्या गवड्याचो ताळो सदांच ओळखूंक
ताचे फाटल्यान वचूंक आनी नागवण्याच्या हातांतली सुटून जेजू दिता तें सुभान जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी खुर्सार मारलो त्या जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केला म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घराणे तिरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकल्लीं तांकां वोट खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां दोन दुतांक तांणी म्हणलें, बाबांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकाचें बोगसणें सोडूंक जावन एकल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पोर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतलीं तुमकां सोडूंक जोडून घेयात. तेन्ना ताणें ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3,000 लोक तांच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. जबाब. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवीचार तुजीं चोरवणां, तुय म्हाका विसवतूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत कोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्यांत कोंक्यां सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोवीत माथ्यार तेल घालताय, बोलेपण करपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवयली. देवदाणां तुज्या मोगाचीं. जबाब. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, ओर्जीत गोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. सर्वेस्पोर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पाग्योन पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, बरें केलें आसतना कास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हणल्यार देवान तुमकां हेच खातीर आपयल्यांत. कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, ताच्या तोंडान कसलीच लोबाडीक मेलूंक ना. ताची निंदा केली
पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका दोगदायताले तेन्ना तो धमको नासलो, पूण नितीन मुनसुबी कोत्ता ताच्या हातान ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकांक मरून आमी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर कुर्सार ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतलीं. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत, सांडलोल्या शेल्या पोरी तुमी भोंवताल्या, पूण आतां तुमचे गोवल्यांक आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार. उद्गार. Sorves morak, zui, zui, sorves morak, zui, 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 sorves morak, zui, zui, sorves morak, zui, zui. सोमी म्हणटा, हांव बरो गोवली, हांव म्हज्या शेल्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. Sorves morak, zui, zui, sorves morak, zui, 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 sorves morak, zui, zui, sorves morak, zui, zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुआवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिजेवांक म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, जो मेंढराच्या गोट्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गोवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकता आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात, पूण ताचे सरशिल्लीं ती पळून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव मेंढराचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूं मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तुमकां सुबापणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. गुड शेपर्ड संडे. बऱ्या गोवळ्याचो आयतार आयज. आनी बऱ्या गोवळ्याचो आयतार म्हणटा तेन्ना हेचे सुरवातेक आमी आयकलां तशें जंय गोवडी जावपाक तरणाटे तयार जातात, सिमनारी आसात, तांचे पासतूय आयज आमी हो दीस भेटयता. म्हणटच हो नियाळ सुरू करचे आदीं ह्या सिमिनारींनी जायते जाण भितर सरूंक आनीक आमकां जायते गोवडी मेळूंक आमी आयच्या दिसाक आमच्या मनान दवरुया. तर बरो गोवडी
जशें जेजून आपल्याच उतरांनी सांगलां, कित्याक आयला? आमकां सुभापणान जिवीत मेळचे खातीर. हाचेर आमी आदीं जायते पावटी नियाळ केला. बरो गवळी आमकां चोरवाक व्हरता, बरो चोरू. हायचें जबाब स्तोत्र पासून काय बरें तें आमी जायते पावटी म्हणटा. साम नंबर 23. परमेस्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. आनी ह्या स्तोत्रानूय हो बरो गवळी आपल्या शेळयांक 5वी चार आसा त्या चोरवाक व्हरता. जंय विसव मेळटा थंयसर व्हरता तांकां विसव दिता. काडोकान खोण्यान साडूंक दिना. भाव भयणीनो, आमकां देवान रचल्यांत आनी हें जिवीत जियोवचे पासत आमकां धाडल्यांत, पाठयल्यांत. आनी हें जिवीत आमकां मेळचे पासत वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो आमचे लागीं दिल्ल्यो आसात. आयज आमचेरूच आमी नदर मारली, आयज आमचे भोंवतणी ह्या मनीसकुळाचेर, ह्या संवसाराचेर नदर मारली जाल्यार जिवीत उणें जायत वेताशें दिसता. जिविताचेर एक व्हडलो धोको बसला, कोरोना व्हायरस. व्हायरस आदीं नासले अशें न्हय आनी हाचे फुडेंय आसतले, पूण हे पावटी कोरोना व्हायरस जो आयला ताणें आमचें जिवीत सारकेंच काळोखान उडयल्लें आसा. काळोखान कोणान मनीस सांडल्यात आनी देखून बोवाळ मारतात, देवाक उलो मारतात. बरो गवळी आमकां जाय. भाव भयणीनो, ह्या बऱ्या गवळ्या विशीं आयज आमचो नियाळ करता आसतना हो बरो गवळी जशें आयचें पयलें वाचप तशें दुसरें वाचप आमकां सांगता. पयल्या वाचपान धर्मदुताच्या इतिहासान आमी आयकलां कशे भाशेन पेद्रू सोबेमाजार जुदेवांक, जे जुदेव क्रिस्तांव जाल्ले, जाणी पवित्र स्नान घेतलेलें, तांकां खेरीत भाशेन सांगता चुकी ज्यो घडल्यात. म्हणजे हो गवळी तुमकां दिल्लो, पूण ह्या गवळ्याक तुमी मानून घेवंक ना. आनी तुमच्या नेणारपणान वो तुमच्याच वडविकेन एके भाशेन तुमी ह्या गवळ्याक, जिवीत दिवपी ह्या जिवीत दिणाराक मारून उडयलो. आनी ह्या पासत मन बदलून परतून येवपाक गरज. चुकी मानून घेवंक गरज आनी मन बदलून परतून येवंक गरज. जाल्यार आमी हें करता तेन्ना आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून सांगलां, हांव दार. मेंढराचें दार जरी तर तो, जाल्यार ह्याच दारांतल्यान जो कोण भितर सरता ताका तारण आसा. जेजू बगर वो जेजू भायर तारण ना. म्हणटच जेजूक जो कोण ओळखना आनी जेजूक जो कोण मानून घेना तो आपलेंच तारण एके भाशेन काडटा आनी कुशीन उडयता. ह्या पासत जेजूक मानून घेवप आनी जेजू जें कितें शिकयता तें आमी पाळप गरजेचें. जाल्यार आयज जेन्ना आमकां हें जिवीत दिल्लें आसलें आनी आतां आमी जे परिस्थितीचेर पावल्यात, आमी हें जिवीत ओगडायलां काय? आमकां हें जिवीत जें दिल्लें तें आमी इबाड केलां काय? तें इबाड बेस्तें जायना. तें इबाड जातलो जाल्यार कोण तरी दुसरो येवपाक जाय, जाका आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून म्हणलां ते चोर आनी नागवणे. जाल्यार हो चोर आनी नागवणो घडी आयज ही आमच्या मनीसकुळान भितर सरला, मनशा भितर सरला. ताका आमी म्हणया आयज व्हायरस. ह्या थोड्या दीस आदीं आमी ताका फ्रेंडूय म्हणला, जायते भशेन म्हणला. आयज तो दुस्मान कसो जाता आनी कशे भशेन आमच्यान ताचेर झूज मांडूंक जाता. भाव भयणीनो, आमकां देवान कूड दिल्या काय बरी. आनी ह्या दिसांनी आमी वेगवेगळे रिपोर्ट्स आयकून जाणां, आमकां इन्फॉर्मेशन अवेरनेस दिवपाक जायतीं कांतारां घडटात, जायते जाण एक्सप्लेनेशन्स दितात. तातूंत आमी कितें करचें कितें ना करचें हेंय आमकां शिकयतात. जाल्यार समजून घेवपाक आमकां हो कोरोना व्हायरस जरी तर आयला आनी तो आमकां लागतलो जाल्यार कित्याक लागता? आमकां एक गवळी दिल्लो आसा आमचे भितर. ताका आमी म्हणुया आयज इम्यून सिस्टम. जण एकल्याक आमकां देवान तो दिल्लो आसा. एक देवाचेंच आसणें आमचे भितर म्हणूंक जाता. हो इम्यून सिस्टम जो आसा आमचे भितर तो कितें करता? जे कोण भायले भितर सरूंक सोदतात, म्हणजे चोर आनी नागवणे, ते दिसती पडनात. मायक्रोब्स, बॅक्टेरियाज, व्हायरसीस अशें तांकां म्हणटात. ते जेन्ना आमचे कुडीन भितर सरता तेन्ना हो इम्यून सिस्टम जो आसा तो ताचेर आड झुजता. आपूण मुखार रावता, धाळ कसो शिल्ड जाता. म्हणटच बरो गवळी जावन हे जे कोण नाका जाल्ले भितर सरतात तांकां मारून उडयता, तांकां नपयत करता. आमचो सिस्टम जो आसा ताचे विशीं जरी तर आमी शिकवण घेयत जाल्यार बऱ्यो अश्यो इंट्रस्टींग वस्तू आसात.
आमचो हो इम्यून सिस्टम आसा तातूंत आमचे व्हायट ब्लड सेल्स आसात, धवें रगत म्हणया ताका. तातूंत किरीत भाशेन हे सेल्स आसात, बी सेल्स आनी टी सेल्स म्हणलेले लिम्फोसायट्स अशें तांकां म्हणटा. ही सायन्स क्लास न्हू, पूण आमी जाणा जाल्यार बऱ्यो थोड्यो वस्तू. बी सेल्स आनी टी सेल्स म्हणटात ते किलर सेल्स, म्हणजे हे जे दुस्मान भितर सरता तांकां मारून उडयता आनी उगडास दवरता तांचो. हे कोण ते म्हणजे दुसरे पावटी जरी तर भितर सरले, भितर सरता आसतनाच तांकां मारून उडयता. आनी हे भाशेन आमचे कुडीची राखण करता. हें करपाक हे इम्यून सिस्टमान आमचे व्हायट ब्लड सेल्स आसात, तांचे बरोबर लिम्फेटीक सिस्टम म्हणलेलो आसा. म्हणजे आमचे कुडीन उदक शें आसा, आमचे कुडीक रगत आसा, फ्लुइड्स आसात, ते आख्खे कुडीन भोंवपाक जाय. रगत जें आसा तें आख्खे कुडीक खेळपाक जाय. म्हणटच हे वेगवेगळे सिस्टम जे आसात ते हें काम करतात. आनीक असले जे व्हायरसीस, बॅक्टेरियाज आनी दुसरे दुस्मान भितर सरता तांकां थंयच काबार करता. आयज आमकां आतां आयचे सायंटिस्ट दोतोर आमकां सांगतात कित्याक जाला हे भाशेन आमचो इम्यून सिस्टम जो आसा तो पिड्ड्यार जाला. जी शक्ती, प्रतिकार शक्ती जाय ह्या कोरोना व्हायरसाचेर झुजपाक, ती आमचे भितरली उणी जायत वता. आनी ती उणी जावपाक कारण जे भाशेन आमी जियेता, आमची ही कूड जे भाशेन आमी पोसता, जेवण कसलें घातलां हे कुडीक, आमचे भोंवतणी आयज वस्तू कसल्यो आसात, आयज आमचो डिवेलपमेंट जाल्लो आसा, रेडिएशन सगल्याक भोंवतात. मोबायल आमकां सगल्यांक जाय, आमकां नेटवर्क बरो जाय. आमकां पासून हो नेटवर्क बरो नासलो जाल्यार आयज हें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक जावचें नासलें. पयलीं त्रास जाले, कित्याक आमकां फावो तो नेटवर्क मेळो नासलो. म्हणटच आमकां डिवेलपमेंट जाय. 3G सान 4G, 4G सान 5G आमकां नेटवर्क जाय. पूण ह्यो वस्तू ज्यो आमी उदारगतीच्या नांवान आमच्या भितर हाडलेल्यो आसात आनी आमी वापरता, त्या आमचो इम्यून सिस्टम म्हणलेलो आसा ताचेर कितलो इफेक्ट करता हें जायते पावटी आमी समजूंकूच ना. म्हणजे आमचे भितर जो आमकां देवान गवळी दिल्लो आसा, एक बरो गवळी दिल्लो आसा, ताकाच एके भाशेन आमी असोक्त करीत रावल्या. ज्यो वस्तू आमी नॉको आसतना वापरीत रावल्या त्योच आमचो गवळी आसा, आमचे कुडीक गवळी दिल्लो आसा, ताका असोक्त करता. तर समजूंक सोंपें, आमचो हो गवळी घट जावपाक जाय, तो बरो जावपाक जाय. आनी ह्या गवळ्यान जें कितें वायट आमचे भितर सरता ताका समजून घेवपाक जाय आनी जे दुस्मान येता तांकां नाटक करूंक जाय. तेन्नाच शेडयांक जिवीत मेळटा. तर जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा ते भाशेन हांव आयला तो जिवीत दिवंक आयला, तें सुभापणी दिवंक आयला. आनी सुभापणी जिवीत म्हणटा थंयसर दुयेंसां नात. दुयेंस येता जाल्यार पासून तें रोखडेंच पार जाता. म्हणटच हेल्दी लायफ जरी तर आमी जियेतल्या जाल्यार आमची लायफ स्टायल आसा ती भाव भयणीनो, आमी ती बोश्टायिल्ली आसा तें परतून जाग्यार घालपाक जाय. जशें आयच्या पयल्या वाचपानूय आमकां उगडास केला, परतून ह्या सोमयाशी येयात. आनी हें आमकां मेळचे पासत ह्या आमच्या इम्यून सिस्टमा बरोबर कॉम्प्लिमेंटरी सिस्टम म्हणलेलो आसा. म्हणजे जें कितें आमचे प्रोटीन्स आसात, आमी खाता, पियेता, जेयता, आमचे कुडीक मजबूताय दिता. ज्यो वस्तू आमी आमची कुडीक मजबूताय दिवंक वापरता, जेवता, खाता, त्यो सारक्यो आसपाक जाय. बश्टयता तसल्यो आसूंक जायना. तेन्नाच कितलेय व्हायरस येवं, कितलेय बॅक्टेरिया येवं, कितलेय असले दुस्मान भितर सरूं आमकां कांयच जावचें ना. आयज आमी सगळीं बॉर्न जावन आसात एका व्हायरसाक भिवन, आनीक भितर आसा तीं सारकीं आसात, भिवनूच कशें न्हय, पूण आमी आमची तकली वापरून कॉशन जें घेवपाचें आसा तें घेवपाकूच जाय. पूण त्याहून सुबेज आयज आमी करपाचें आसा. आमचो गवळी जो आमकां दिल्लो आसा इम्यून सिस्टम, ताका घट करपाचो आसा. आनी तें करूंक खुद देव आपल्या पुताक धाडटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत धाडलो. कित्याक? सुभापणी जिवीत दिवपाक. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पेद्रू चीट बरोवन उगडास करता. हो गवळी जो आयला ताणें सोंसला. म्हणटच जी पोरजां सोंसता तांकां पेद्रू चीट बरयता.
आनी म्हणटा हे सगळे त्रास कोश्ट जे आसात तातूंत भितर आमची ही पिडाय आमच्यान घालूंक जाता, ही पिडा आसा, कितें करचें समजना तेन्ना जेजून आमचे पासत कोश्ट सोंसल्यात ताचेर नदर मार. ताणें आमचे पासत खुर्सार रोगत वारयलां आनी ह्या रोगतान आमकां जण एकल्याक पेकोवणी फावो जाता. जायते फावटी घडये आमकां हो विस्वास तितलो ना, आयकलां घडये आमी पूण समजूंक ना. थोडे फावटी आमी समजल्यात पूण ताची खात्री आमकां ना, वी आर नॉट कन्विन्स्ड. पूण जेजूच्या रोगतान जी आमकां पेकोवणी दिवपाक जाता कित्याक तो आमचो खरो गवळी. आनी ह्या गवळ्यान आमकां ह्यो सगल्यो वस्तू तयार करून दवरल्यात. आमचे पासत आपलें रोगत वारयलां खुर्साचेर, तर ह्या खुर्सार वारयल्ल्या रोगता वरवीं आमकां पेकोवणी मेळटा म्हूण आमकां भाग्योन पेद्रू ही चीट बरोवन उगडास करता. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हो गवळ्याचो आयतार, हो गूड शेपर्ड संडे आमी मनयता, तेन्ना जेजू बरोबर आमी ह्या झुजान फुडें वचुया. फुडें वेता आसतना जें कितें आमकां वायट पडटा तें पयस करुया. म्हणजे आमची लायफस्टायल जी आसा, आमी जेवता खाता आनीक आमी जे भाशेन जियेता, वस्तू वापरता आनी त्योच आमकां माल पडटात जाल्यार आमचे दोळे व्हडले करपाची गरज आसा. म्हणजे उक्ते करून पळोवपाक जाय. आमी इतले दीस करीत आयल्या, हें ना जाल्यार म्हाका झेम पडना, मोबायल ना जाल्यार म्हाका झेम पडना, कोक पिना जाल्यार म्हाका झेम पडना, जिरोवण जायना, असल्यो जायते फ्रेजीस आमी आमचेच पासत घडून दवरलेल्यो आसात, ज्यो खरेपणी आमचो हो इम्यून सिस्टम आसा तो पिड्ड्यार करीत आसा. तर बरो गवळी आमकां हो गवळी, आयज ताका गवळीच म्हणया आमी, शेपर्ड म्हणुया, इम्यून सिस्टम आसा तो. तर ह्या इम्यून सिस्टमाचो आमी बरे भाशेन कुयदाद घेवंक, ते घोट करूंक, आमी वावरूंक हो आयचो आयतार आमकां एक कुरपा जावं, एक आमकां उत्तेजन जावं. तर अशें करूंक जें कितें बरें आसा तें जेवया खावया, नाका जाल्लें जेवपाचें खावपाचें बंद करुया. आमची लायफस्टायलीन जें कितें वायट चुकीचें सारकें न्हय तें भितर चल्लेलें आसा तें सुधरावया. आतां लॉकडावन मुखार गेल्लो आसा आमी जाणा, आयज घडये काबार जावपाचो आसलेलो पूण आनीक 2 सुमाना मुखार गेला. जाल्यार मुखार गेला तो बेस्तो न्हय, आमचो सिस्टम आमी घट करचे पासत आमकां आनीक वेळ मेळूंक देखून पिशेपणां करची न्हय. गवळी जो आमकां सांगता तें आयकुया. आनी होच गवळी आयज आमकां सांगता, आयज आमकां वडील दिल्ले आसात, आयज आमकां भलायकेचे अधिकारी दिल्ले आसात, ते आमकां जो एडवायस दिता आमचे भलायके विशीं, आमचो हो सिस्टम घट करपा विशीं, जे दोतोर नर्सी ह्या दिसांनी झुजत आसात ह्या पिडेचेर आख्ख्या संवसाराक, तांचें आयकून आमी फुडें सरूंक आयज गरज आसा. आमच्या घोराब्यान आमचे गवळी आसात, आवय बापूय आनी वडील, तांचें आयकून जें बरें आसा तें आमी करूंक आनीक हेंच बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी जण एकलो एक बरो गवळी जावपाक आयज आमकां उलो. तर ह्या बऱ्या गवळ्याच्या आयताराक ह्या बऱ्या गवळ्याक मानून घेवया. ताच्या उतरान आमी सोडवण जोडुया आनी ही सोडवण जोडूंक आमकां साक्रामेंत दिल्ले आसात जेजून. ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेवंक ह्या दिसांनी घडये आमकां सोयेक मेळो ना, पूण जाता ते भाशेन ह्या आमच्या सोडवणदारा लागीं आमी एक रावंक आनीक आमकां सोयेक मेळटा तेन्ना चुकय नासतना ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेवन बऱ्या गवळ्या बरोबर आमची वाट चलुया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं उच्चारुया. स्वतमानता देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, दुयेंतांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो गवळी आमकां जण एकल्याक आमच्या नांवान वळखता. आमचो गवळी आमच्यो सगल्यो गरजो जाणा.
तरी आसतना आमच्यो थोड्योश्यो गरजो आतां ह्या मागण्यांतल्यान ताचे मुखार दवरुया. हांव आयला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, सुभापोनान मेळचे खातीर. आमचे आत्मीक फुडारी जेजू दिता त्या सुभा जिवितांत ओदीक वाडूंक आनी धर्मीक रितीन आनी संस्कारा वरवीं तांणी हें जिवीत पोरशेक वांटूंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हांव आयला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, सुभापोनान मेळचे खातीर. आमच्या राजकी अधिकाऱ्यांनी जिविताची राखण आनी वाड कोत्तल्यो सवलती सगळ्या मेकलेपणान दर एक नागरिकाक पावत्यो करूंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हांव आयला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, सुभापोनान मेळचे खातीर. पवित्र सोबेन आमकां दिल्ल्या उपाया वरवीं आमी जेजूचें जिवीत जिवंक आनी देवान दिल्ल्या जिविताची अपुरबाय करूंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हांव आयला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, सुभापोनान मेळचे खातीर. आयज 2 प्रांतीक पुरुश आकारणेच्या गोरा पासत भेटयल्लो आयतार पाळतना आकर्शकांनी जेजूचें जिवीत आकारणी कोत्तोल्यांक वांटूंक आनी आकारणी कोत्तोल्यांनी ह्याच जिवितान ओदीक वाडूंक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हांव आयलां तो जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां सुभापणी दिवंक आयलां. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी हें सुभां जिवीत आमकां मागुया. संवसारभर हे कोरोना व्हायरस पिडी खाल जी कश्टवतात तांचे पासत आनीक एक पावटी मागुया. सगळे दोतोर नर्सी आनी जे कोण आमकां एसेन्शियल सर्विसीस दितात तांचेय पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासतूय मागुया आनीक एक पावटी. बापा, तुजें सुभां जिवीत आमकां दिवचे पासत तुज्या पुताक तुवें आमचे पासत धाडलोय आनी खुर्सार ताणें आपलें रगत वारयलें. आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी ताच्या रोगतान आमकां सगल्यांक भलायकी आनीक नवें जिवीत फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटोने वेळार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची काळजां दोवोरता. सूख आनी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सूख आनी दूख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्याच घेरोता. सुरसाचेर तुजी मोरी जेजू मनशा तारणा. सुरसाचेर तुजी मोरी जेजू मनशा तारणा.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान. सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या आदाराक सुवेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमच्या गवळ्यान प्रितीन आनी दुलोबाईन सोंसलें कोश्ट मरण आनी ताचें मोहिमेवन पुनर्जीवनपण आमी आतां समरमतांव आनी तुका भक्तीन समर्पितांव. ह्या बलिदानाच्या बळान आमचे पातकाचे घाय पेकून वचूं आनी जेजू बरोबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताचे सांगाता जिवी जाल्लीं मनशां कशीं आमीच तुका भेटयलोलें बलिदान जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sodani संसार बोला तुझ्या वैभवान. उंचोगी तुका सोय सोय, उंचोगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नामी येता, सर्वेस्पराची नामी येता. ताका सोय सोय, ताका सोय सोय. उंचोगी तुका सोय सोय, उंचोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
Jezu dziwo cala, Jezu nowian येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुजी काकळूत मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बरो गवळी जिवीत दिता आनी तें सुभापणी आमकां दिता आनी ह्याच पासत आमी नियाळ केला तशें आमचे कुडीक हो बरो गवळी आमचो इम्यून सिस्टम, आमची प्रतिकार शक्ती आमकां दिल्ली आसा. जाल्यार आमी देवाची शक्ती घेवन ह्या सगळे तरेच्या वायटांचेर, पॅन्डेमिकाचेर आनी दुयेंसांचेर झुजूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची जिवी संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाची जिवी संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत कोर, काकूत कोर. देवाची जिवी संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी, शांती दी. हो बरो गवळी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें.
मोगाळाची सू मोगाळाचे सू तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू वोन हांव सगळ्या वस्तू वोन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करतां आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां घेवंक आशेतां हे घडीक हे घोडी तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शोकना म्हणटोच शोकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान तूं ये म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां हांव तुका आनी वेंगयतां आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. Jesu boria Jesu Jezu sładik Boля, Jesu sładik Bolia Surgitał tu Deus, Surgitał tu Deulo Surung Makai, Pole alti cieli, Tu cazzo con Tu cetai vor makai, Pole alti cieli, Tu cazzo con Tu cetai vor makai, आपल्या शेळयां पासत जीव दिवन आपल्या हिंडा पासत मरण सोसून बरो गवळी मरणांतलो जिवन जालो सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. कोनवाड्या बाबा, आमच्या जोण एकल्याच्या नांवान जेजून आमकां आपयलीं देखून ह्या मिसार आमच्या बऱ्या गुवळ्याचो ताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळें. ताच्या रोगतान आमचीं पातकां धुवून गेलीं आनी पातकाक मेल्लीं आमी प्रमाणीकपणान जिवोवचे खातीर आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां पोसलीं. ह्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी घरा वचूनय ताच्या ताळ्याक कान दिवन आनी प्रमाणीकपणान जिवन आमची दिनवासणी दाखोवंक आदार दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. चवथो आयतार आयज आनीक आमच्या सेमिनारी भेटयल्लो आयतार आनीक एक पावटी उगडास करुया. आमचे यादनीक जावपाक पाद्री जावपाक जायत्या तरणाट्यांची गरज आसा. तुमचे मदल्या कोणाक खुशी आसा ताणें सेमिनारीन भितर सरूंक जाता, कित्याक गरज जायती आसा, वावर जायतो आसा. तर ह्या सेमिनारींनी भितर सरूंक जायत्या तरणाट्यांनी आपलें उद्दार मन दाखोवंक आमी करीत भाशेन आयच्या दिसाक आमच्या घरांत आमी मागणें करता तेन्ना मागुया, ह्या आख्ख्या सुमानान मागुया. हें सुमान जाता म्हणल्यार थोडीशी तरी आपोवणी आमची हे चिकालीची फिरगोजेची आमकां फावो जावं. जशें लॉकडावन मुखार व्हेल्लो आसा, एक्सटेंड केल्लो आसा, आमचे फिरगोजेन लोकां खातीर मिसां जावची नात. लॉकडावन लिफ्ट जावं पासून त्या मेरेन आमची मिसां दर दिसा सकाळीं 7 वाजता लायव्ह स्ट्रीम जातलें कोंकणींतल्यान मीस, आनीक सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराची भोजवण चालू आसतली. तशेंच मायाचो म्हयनो म्हणटच 5 वाजता तेरसाचें मागणें जातलें.
तर आमी सगळीं ह्या मागण्यांत वांटो घेवया. तेरसाच्या मागण्यांत करीत भाशेन ह्या वायटाचेर झुजूंक आमी जाता तितलो प्रयत्न करुया. हें एक दीस सोंपतलें पूण आजून पासून सोंपूंक ना. आनीक एक फावटी उगडास करता मुद्दम, लॉकडावन काबार जाल्या उपरांत वायरसाक खबर ना. लॉकडावन काबार जाला हांवें वचपाक जाय म्हण तो रावतलो तसोच. देखून आमी कसल्योच ज्यो गरज ना त्यो वस्तू करूंक नाका. जे प्रिकॉशन्स आमी घेवंक जाय ते घेयत रावया. लोकां मदें मिसळ जावची न्हू. जाता ते भाशेन सेलेब्रेशन्स करपाक सुरू करचे न्हू. आतां ह्या दिसांनी बार्रां उक्तीं जाल्लीं आसात. बार्रां उक्तीं जाल्लीं आसात देखून सोरो पिवोन आनीक बेबदिकाय करून असलीं सेलेब्रेशनाची म्हाका दिसता आमकां गरज ना म्हूण आमकां हो आख्खो म्हयनो कळून आयिल्लें आसा. कांय जावंक ना आमकां. सगळे बरे आसात, पिना ते पासून बरे आसात. म्हणटूच आमी जें कितें गरज ना तें आमच्या जिवितांत घालून आमची कुडी बोश्टावच्यो न्हय. आमचो इम्यून सिस्टम घट करुया. हो लॉकडावन काबार जाता म्हणल्यार आमची इकॉनॉमी, आमच्या देशाची इकॉनॉमी सांबाळपाक जाय, रिवायवल करूंक जाय. आनी ह्या पासत सरकारान मागलां आमचे लागीं, नागरिकां लागीं, जीं सजेशन्स तुमचे लागीं आसा, तुमकां कितें सांगपाचें आसा तें सांगात. कितें जाय आमच्याय गांवांक, चिकालेच्या गांवांक आमच्या पंचायतीन तावन सेक्रेटरीन चीट धाडलेली आसा सगळ्या लोकांक कळूं की तुमचीं सजेशन्स तुमकां तुमच्या गांवचे म्हणजे चिकालेचे पंचायतीक जें लागता थंयसर वा इकॉनॉमीक रिवायवल कशे भाशेन करूंक जाय तुमची सजेशन्स दियात. आमी करीत भाशेन आमचे वतीन म्हणजे आमचे फिरगोजेचे वतीन आमचे PPC मेंबर्स जे आसात तांकां पळयल्लें आसा व तांचे लागीं तुमची सजेशन्स तुमी मोबायलाचेर धाडूंक जाता. आमचे PPC मेंबर्स ते आमचे लागीं पावयतले आनी मागीर आमी आमच्या पंचायत सेक्रेटरीक जी तांची मिटींग जातली ते मिटींगेक हे घालपाक जी सजेशन्स तुमचे लागीं आसात फॉर इकॉनॉमीक रिवायवल ऑफ आवर पंचायत फॉर आवर विलेज. हे भाशेन एक एक पंचायतीन आपआपलें केलें जाल्यार आमकां आख्खे गोंयचेंय जातलें आनी आख्ख्या भारताचेंय जातलें. म्हणटूच हो जो एक बरोसो मूव केल्लो आसा सरकारान तो मानून घेवया आनी तुमचे लागीं जे कितें बऱ्यो आयडियाज आसात, इकॉनॉमीक आयडियाज आसात त्यो तुमी मुखार घालच्यो. सुर्विसपूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. शेवटाक आमी गीत घेवया K7 पेज नंबर 142. K7 पेज नंबर 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसली, निराशी दुका भोरीत पोचितूच सुखे साली. काळजाचो उजवाड जेसू, मोनाचो प्रकाश जेसू, कुडीचो बोरचोळ जेसू, जिणेचो सुर्या जेसू, काळजाचो उजवाड जेसू, मोनाचो प्रकाश जेसू, कुडीचो बोरचोळ जेसू, जिणेचो सुर्या जेसू.